ओझेस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आपल्या दोलडीरपणान ती म्हाका सोदतली. येयात सर्वेस्पराशी परतून वचूया. ताणें आमचे कुटके करून उडयले, पूण तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां दोरनीर शेवटिली, पूण आमचे घाय तो बांदतलो. एका वो 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जीवन करतलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्यो. सर्वेस्पराची ओळख घेवंक मन लावया. फांत्या परी तो दुबाविवीन येतलोच. ताचो निर्णय उजवाडा परी फांकतलो. तडको येतात तश्यो तो येतलो. जमीन भिजयतल्या वसंताच्या पावसावरी तो देंवतलो. एफ्रामा, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुडा, कितें म्हूण करूं हांव तुका? सकाळच्या कुपा सारको रोखडोच ना जातल्या धोवा वरवीं हो मोग तुजो. ह्या खातीर प्रवाद्या वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवेशी मारून उडयली. कित्याक म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. होम नाका, देवाची खरी ओळख जाय. देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. म्हणुया, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. काकलूत चारा देवा, काकलूत करून दाखय. बोव कोण वाड्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे खोट धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. योद्नांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटून दिल्यार तुका संतोष भोगना. एक योद्न तुका मानता, खोंती बरीत काळीज. चिड्डोलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. सियोनाक उपकार करून मोयपास दाखय सायबा. जेरुसल्या दुर्गा नव्यान बांदून तूं दी. तेन्ना योद्न आनी होम तुका मानवतले. पाडकुले हाण तुका वेदीर वपून दितले. जबाब, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. उद्गार, आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचे उतर आयकात. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेताले आनी हेरांक लेखी नासले तसल्यांक जेजून अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिजेव आनी दुसरो 2 वसूलदार, मागणी करूंक देव मंदिरांत चडून गेले. फारिजेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणी करतालो, देवा, हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागवणे, अनियाय, परद्वारी ह्या त्या 2 वसूलदारा सारको हांव न्हय म्हूण तुका आर्गां दिता. हांव सातोळ्याक 2 पावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्यांची 10वो वांटो फारीक करतां. तर 2 वसूलदार आपलो पयस उबो रावन दोळे पर्यान वयर काडी नासतना होड्डें बडोवन अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी, म्हजी काकूत कर. हांव तुका सांगता, देवाक मानता तसलो जावन
हो आपल्या घरा परतलो. पूण न्हय तो दुसरो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, देवा ताय आमचो संबंद बरो आसूंक गरज. देवाक मोग जाय, होम आनी बलिदान नाका. आमी ताच्या मोगान वाडलोलीं देवाक जाय. हें करूंक आमचे संबंद दुसऱ्या ताय बरें आसूंक गरज. देवाचो मोग करप आनी पेल्याचो द्वेस करप हें देवाक मानवना. तो फारिसेव देव तेंपलांक बरो उबो रावन आपले पातकी सोयीब देवाक भेटोवचे बदलेक आपणाचें व्हडपण दाखयता. तो 2 वसूलदार देव तेंपलाक फाटीं उबो रावन देवा मुखार आपूण पातकी म्हूण वळखून घेता. जेजू म्हणटा, तो 2 वसूलदार देवाक मानता तसलो जावन घरा परतलो, न्हय तो फारिसेव. दर मिसाच्या बलिदानाचे सुरवातेक आमी आमचे पातक वळखून घेता आनी देवा लागीं बोगसणे मागता. आमचे कुमसार कसले जाला? म्हजे संबंद देवा आनी मनशा कडेन कसले जाल्यात?